गोंयांत कोयराच्या राशी बरोबर कोयराच्यो कागाळी वाडत चल्ल्यात। म्हापशा राजवाड्यार जनता स्कुला कडेन कोयराच्यो फाटल्या 6-7 म्हयन्यां सावन राशी पडल्यात। नगरपालिके कडेन कागाळी पावयल्ल्यो पूण कांयच फायदो ना, थळाव्यांनी सांगले। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या मी असा म्हापशा वाठारान म्हापशेचे जे जनता स्कूल आसा थंय उबे आसा। हांगासर जर आयज आमी पळयशात जाल्यार लोकांनी इतलो गार्बेज हांगा उडयल्लो आसा की इतलो घाण वास निर्माण जाल्लो आसा। लोक आपले जे अन्न आसता घाण पिड्ड्यार जाल्लेले ते सुद्धा हांगा डंप करतात आणि इतलो घाण वास निर्माण जाल्लो आसा की हांगा 2 मिनटां उबे सुद्धा रावपाक मेळना। तशेंच हांगा जनता स्कूल आसा, हांगासर भुरगीं शिकपाक येता, थंय सुद्धा हो वास इतलो घाण सगळे कडेन पाविल्लो आसा। हांगासरल्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा की हांगासरल्या थळाव्यांनी खूब फावटी म्युनिसिपालिटी कडेन कंप्लेंट केली। 6-7 म्हयने जाले पूण आजून हेचेर कांयच कारवाय केल्ली ना। आयज हो जो कचरो आसा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात तो खंय तरी बेगीनच्या बेगीन आयज ती गार्बेज कलेक्ट करपाची गरज आसा। तशेंच लोक हांगा हाडटात, डेब्रीज डंप करतात। हांगासरल्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा की हांगासर जे वाठारान लोक रावता ते हो गार्बेज उडयना पूण भायल्यान हाडटात आनी लोक हांगा गार्बेज उडयतात। तशेंच जी झाडां कापल्या ती हांगा उडयल्ली आसा। बेगीनच्या बेगीन आयज खंय हेचेर कारवाय करपाची गरज आसा। बिकॉज हांगासर आमी पळयशात जाल्यार बियरीच्यो बाटल्यो त्योय ह्या कचऱ्यान आमकां पळोवपाक मेळटा। तशेंच इतलो घाण वास आनी हो जो परिसर आसा इतलो दूषित जाल्लो आसा, प्रदूषित जाल्लो आसा। बिकॉज हांगासरच्या वाठारान लोक रावता हेंकां खंय ना खंय तरी हेजो ह्या गार्बेजीचो इफेक्ट पडटा। त्या खातीर ह्या लोकांनी म्युनिसिपालिटी कडेन कंप्लेंट केली पण म्युनिसिपालिटीन 6-7 म्हयने जाले आजून हेचेर कांयच एक्शन घेतिल्ली ना। हांव हांगारूच रावता, ह्या बिल्डिंगान म्हजें शॉप आहा। म्युनिसिपालिटीक हांवें कितलें सांगलें, तांकां कामदाराकूय सांगून हांव थकलो। हांव तांकां सांगून पासून काडल्या पासून पूण हांगासर भायलो लोक येतात आनी उडयतात हांगा। इतली उडयतात ती सांगूंक जायना पळय तितली। बिल्डींग पासून रिपेर करतात, आपले फ्लॅट रिपेर करतात आनी हाडून कचरो हांगासर उडयतात। हांगासर पयशे डंपिंग एरिया जाल्या, गार्बेज डंपिंग एरिया। सो म्युनिसिपालिटीन अजून कांयच करूंक ना म्हणटा। कांयच करूंक ना तेणी म्युनिसिपालिटी, कित्याक एक्शन घेवपाक ना। पळय आतां पयशे जाले, झाडां बिडां कातरल्यान हांगा उडयल्या। So you are a resident of here only? I have a shop in this and I'm the secretary of this building. हो. So almost कितले दीस जाले? आता तुका सांगू जाल्यार ऑलमोस्ट अबाउट 6-7 months or so म्हणून येता। तशेंच आसा। तशें आहा, कोणूच नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग टेकिंग अप दिस। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार।